नमस्कार, गोमतक टुडे या बुलेटिनात तुमकां सगळ्यांक माय मोगासी येवकार। हांव सांजवी सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। पोरण्या गोंयचे बेकायदेशीर बांदकाम मोडपा खातीर धरणे धरिल्ले लोकांनी मेळ्ळी थाकाय। ASIन हे बांदकाम बेकायदेशीर असून ते मोडपाचे आदेश जारी केल्ल्याची म्हायती आयली सामकार। जुवारी जमनीच्या तपासाविशींचो अहवाल मांडटलो विधानसभेत, प्रधानमंत्र्याकूय धाडटलो अहवाल, सांगता बाबूश। घरगुती गॅस चोरी प्रकरणात नागरी पुरवण खात्याची घेवची दखल, चोरयेक घुसपिल्ल्या गुन्यांवकारांचेर करची खर कारवाय, मंत्री गोविंद गावडेची मागणी। गोंय वैजकी महाविद्यालया भायर बांदिल्ल्या गाड्यांची बांदावळ ना सारकी, सांताक्रूजचो आमदार रुदोल्फान उक्तायली नाराजी। SC ST आनी OBC खातीर गोंय वैजकी महाविद्यालयात आशिल्ली राखीवता फाटल्या 24 वर्सां सावन बंद, सरकाराचे निर्लक्ष, रामराव वाघाचो आरोप। आनी RVNL बेकायदेशीर रितीन केल्ले जमनीचे अतिक्रमण खोपून घेवचे नात, गोंयचो एकवट संघटनेची शिटकावणी। आता पळोवया खबरो विस्तारान। पोरण्या गोंयांत आशिल्ले बेकायदेशीर बांदकाम मोडचे म्हण आंदोलन करीत आशिल्ल्या आंदोलकांक थाकाय दिवपी गजाल सामकार आयल्या। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी हांणी तृणमूल काँग्रेसीची खासदार महुआ मोइत्रा पत्रा वरवीं हे बांदकाम बेकायदेशीर असून ते मोडपाचे आदेश ASIन जारी केल्यात अशी म्हायती दिली। हे बांदकाम पुरविल्ल्या स्मारक आनी पुरातत्वीय थळांत आशिल्ल्याचे अवशेष कायदो 1958 तरतुदी खाला सिद्ध जाल्ल्याचे ह्या पत्र्यान स्पश्ट केला। ही घडणूक सामकार आयल्या उपरांत भाजपाचो म्हणयारो सावियो रॉड्रिग्सान ह्या निर्णयाक येवकार दिला। In a letter to the Member of Parliament from the Trinamool Congress, Mahua Moitra, Union Minister for Tourism G. Kishan Reddy, on the illegal bungalow case at Old Goa stated, I have got the matter examined and would like to inform you that the ASI has issued a demolition order against the illegal construction on 16th August 2022 under the provisions of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act of 1958. The important word in this letter is demolition and illegal construction. The ASI itself has found this to be an illegal construction. Union Minister G. Kishan Reddy has replied with this information, which clearly indicates that all evidences that have come to light show that the construction in Old Goa is illegal and the bungalow is illegal. Therefore, as per the law, it has to be demolished. जुवारी एग्रो जमनीच्या मालकी हक्काविशीं प्रधानमंत्र्याच्या कार्यालयांत म्हायती मागयल्या। वरिष्ठ कायदो तज्ञांनी जो सल्लो दिला तो सल्लो आमी मुख्यमंत्र्यांकडेन सादर करतले। जर मुख्यमंत्र्याक जाय आसत जाल्यार ते प्रधानमंत्र्याच्या कार्यालयांत ही म्हायती दितले। कायदे तज्ञांनी ह्या प्रकरणात सरकार कांयच करपाक शकना असो सल्लो दिला, अशी म्हायती महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरातान दिली। See this letter, there's been complaint which been sent by that Mr. Narayan. He's a complainant and he's been sending these complaints to the to the Goa government also, as well as CMS. He has sent forward the complaint to the Prime Minister. So it is natural from the Prime Minister office it comes basically to inquire into the matter. This matter has been inquired everything. We already have got the opinion from the legal department as far as the senior lawyer is concerned.
this opinion will be placed on the floor of the House. This basically this opinion also will be sent, a copy will be sent to the Honorable Chief Minister. I think Chief Minister will forward the details to the PM also. Now we will be giving a copy to the CM of the report. Okay. The report copy in case if CM needs to basically forward it to the PMO's office, he can do so. See, this is a matter of the House. This issue was taken up on the floor of the House, and we had assured the House that we will basically inquire into the matter. We have inquired into the matter. We have got a legal opinion from a senior counsel. We will place this on the floor of the House. If these people still feel that there is something else into it, they are free to proceed in whatever action they need to do. गोंयांत सुरू आशिल्ल्या घरगुती गॅस चोरपाच्यो घडणुको थांबोवपाच्यो आसत जाल्यार सध्याच्या सिव्हिल सप्लाय मिनिस्टर अँड वेट अँड मेजरच्या खात्यान एकठांय येवन कारवाय करपाक जाय अशी मागणी सरकाराचोच मंत्री गोविंद गावडे हांणी केल्या. फाटल्या कांय दिसां सावन वजन माप खात्यान 3 जाग्यांचेर घातिल्ल्या धाडीत घरगुती गॅस सिलिंडरांतलो गॅस चोरून वेवसायीक सिलिंडरांत भरपाच्यो बेकायदेशीर घडणुको उक्ताडार आयल्यात. ह्या विशीं उलयतना मंत्री गोविंद गावडे हांणी आपूण मंत्री आशिल्लो तेन्ना अशे गैरवेव्हार जायनाशिल्ले अशें म्हटलें. ज्या वेळाचेर म्हजे कडेन जेन्ना ही मिनिस्ट्री आशिल्ली ताचे वेळाचेर हांवें एक फ्लायींग स्क्वॅड एक टीम तयार केल्ली आशिल्ली आनी ही टीम खंय खंय वताली हें घडये त्या त्या तालुक्यांतले इन्स्पेक्टर किंवा चीफ जो ऑफिसर जो आशिल्लो ताका सुद्दां खबर नाशिल्ली. आणि म्हाका दिसता हांवें सुद्दां पर्सनली ह्या अशा तरेच्या कामाचेर हांवें रेड मारिल्ले आसा आनी बरोचसो एक कंट्रोल आशिल्लो ताजेर. म्हाका दिसता आदरणीय सद्याचे मंत्री जे आसात ताणीन तशे तरेची एक टीम करून हो जो इल्लिगल जो गॅसाचो जो लिकेजीस जे जातात ते बंद करपा खातीर म्हाका दिसता काम करप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. आनी एज फार एज सिवील सप्लाय ह्या दृश्टिकोनांतल्यान विचार करता आसतनाच जे गॅस जी एजन्सी आसात तांचे चड मॉनिटर जर कोणाचे जर आसपाक जाय जाल्यार ते वेट्स एंड मेजराचे. सिवील सप्लाय मिनिस्टराच्या पेक्षा वेट्स एंड मेजर जे मंत्री जो आसा ताणें ताचेर वच दवरप हें तितलें म्हत्वाचें आसा. आनी म्हाका दिसता ह्या हालीं बऱ्योचश्यो काही गोश्टी घडिल्ल्यो आसात ज्या वेळाचेर कोणाचो भंय ना त्या वेळाचेर अश्यो काही गोश्टी मुखार येतल्यो आनी म्हाका दिसता एक्टीव जावप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. ओन्ली सिवील सप्लाय डिपार्टमेंट कॅनॉट कर्ब दीस माल प्रॅक्टिसीस. इट इज अ जॉयंट डिसिजन हॅज टू बी टेकन. जेन्ना जो पर्यंत भिरांतूच ना जो पर्यंत हात मोकळे करपा खातीर रान जेन्ना मोकळें जातलें त्या वेळाचेर ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी घडटल्यो. गोंय वैजकी महाविद्यालया भायर बांदिल्ल्या ह्या गाड्यांची बांदावळ सारकी ना देखून ती जमता तितल्या बेगीन जाग्यार घालची अशी विनवणी संबंधीत प्राधिकरणा कडेन केल्या अशी म्हायती सांताक्रूजचो आमदार रुदोल्फ फर्नांदीस हांणी दिली. शुक्रारा ह्या गाड्यांची पळोवणी केल्या उपरांत तो उलयतालो. रोखडेंच संबंधीत अधिकारी येवन दरेका विक्रेत्याच्या गरजे प्रमाण बांदावळ करून दितले देखून तितले मेरेन गाडेकारांक भायर विक्रेक बसपाची परवानगी दिल्या अशें रुडोल्फान ह्या वेळार सांगलें. उलयला आनी तेणी सांगलें की तिका सोल्युशन काडया आनी पयलींचे पळय शॉपां कशीं दिल्या न्हू पयर शेड आहा आनी सोंपा तेंकां एक सोंपो कसो आनी तेंकां एक गुदाम केली धाकटुलो तेजे शॉपाच्या अंडर थिंगासर तेंकां कितें वस्तू करपाक आनी तेन्ना कितें जातलें न्हू तेन्ना हें तर मोडीत न्हू ही म्हणटे तर मोडल्यो न्हू जाल्यार फाटल्यान दिसती पडटली लोकांक फ्रूट तर बरें दिसता म्हळ्यार लोक येतालो न्हू दिसती पडनालो कसो घेतालो. पूण ह्या फुडल्या शॉपाक ह्या शॉपाक तेका एडवांटेज फाटल्यान गोंयांत आतां कितें जालां हिंगा आतां फ्रूट विकता वेजिटेबल विकता रोप विकता हार्डवेअर विकता. आतां हार्डवेअर आनी रोप विकता न्हू तेंकां शटर जायच तेंकां कांय ओपन दवरूंक जायना. ताका लागून तें हांव उलयलां तेंकांय सगळ्याक कोणाक जाय तें करपाचें कोणाक त्रास करपाचें ना आनी अशें दोनी म्हाज्या पोटार येवंक ना केन्नाच. कितें आसता तें न्हू तेंचे जोड आसून दिसाक ते 200 रुपया 300 रुपया जोडटा तूं जाणा ते कोणाक पावता ते आनी तेंची भुरगीं आतां म्हाका सांगतालीं की भुरग्यांक इस्कॉलाक घालता तेंची फी फारीक करूंक जाय. ह्या एरियात फी जी येता आनी आमी सेम आमचो कॉपरेट करता टेम्पररी तेंकां दवरल्या कित्याक हें जायसर आतां आमचो ऑफिसर आतां लिबेर आहा तेणें सांगलां आपूण येता हिंगासर तेंचे जाग्यार गेले तेंचे कडेन उलयतलो तो तेंची सजेशनां घेवंक जाय कोणाक तुमकां हें जाय कोणाक शटर जाय कोण आतां रोप विकता हार्डवेअर विकता तेंकां कांय तुज्यान
सोंपेजींग जायना तांकां शटर जाय तेंची सेफ्टी जाय समजें न्हू ताका लागून तांकां ते सारके जाग्यार घातलेले कशें करपाचें. गोंय वैजकी महाविद्यालय आणि गोंय दंत महाविद्यालयाच्या पदव्युत्तर शिक्षण प्रवेशा खातीर रिझर्वेशन क्रायटेरिया फाटली 14 वर्सां जाली बंद आसा. या खातीर SC, ST आणि OBC विद्यार्थ्यांचेर अन्याय जाला. सुमार 4 वर्सां ह्या संदर्भात वेगवेगळ्या संघटनांनी फाटपुरावो करून लेगीत सरकार हाची दखल घेना. देखून सरकार ह्या बाबतींत पुरायपणान अपेशी थारला असो आरोप रामराव वाघ हांणी केला. ह्या विशयाचेर भासाभास करपा खातीर आयतारा 30 ऑक्टोबराक म्हापशा प्रगती संकुलाच्या भंडारी समाज हॉलांत बसका आयोजीत केल्या अशी माहिती तांणी दिल्या. आसतलें की गोवा मेडिकल कॉलेजाची जी पोस्ट ग्रॅज्युएट म्हणजे MD आणि MS तेच प्रमाणे गोवा डेंटल कॉलेजाची जी पोस्ट ग्रॅज्युएट सीट्स आसता ताजें एडमिशन हे ऑल इंडिया कोटा आणि गोवा कोटा म्हणजे स्टेट कोटा अशें 50-50% आसता. सो ती सुमार 60 सिटां जी आसतात गोवा कोटाची तांकां भरतना अजून कितलीशींच वर्सां जालीं 14 वर्सां जालीं सद्या रिझर्वेशन क्रायटेरिया लागना. सो SC, ST, OBC ह्या सगळ्या कॅटेगरींतल्या लोकांचेर हो खूब अन्याय जाला आणि ताका लागून एक फाटली 3-4 वर्सां तरी सातत्यान वेगळ्या संघटना वेगळ्या व्यक्ती हे पाठपुरावो करीत आसा. पूण अजुनूय आतां अंदूचें एडमिशन सुरू जालां, ऑलमोस्ट काबार जालां, पूण अंदूचे पोस्ट ग्रॅज्युएट एज्युकेशन एडमिशना वेळार हो कोटा इम्प्लिमेंट जालो ना. ताका भरपूर कारणां सरकार दिता, पूण पळयल्यार अशें दिसता की खंय तरी चालढकल जाल्या. जेन्ना पोरू गव्हर्मेंटान एक नोटिफिकेशन काडलें मागीर रोखडेच थोडे जाण कोर्टान गेले. ताजे फाटल्यान गव्हर्मेंटान जी कितें हालचाल करपाक जाय आशिल्ली की ह्या गोष्टीक चालना दिवपाक ती जाली ना. खूब व्यक्ती पाठपुरावो करीत आसात पूण गव्हर्मेंट सिरियस आसा अशेंय दिसना आनी ह्या पाठपुयेचेर हो इशू डिस्कस करपाक आनी OBC, SC, ST समाजाचेर ह्या रिझर्वेशनाच्या बाबतींत एडमिशनाच्या बाबतींत जो कितें अन्याय जाता तो डिस्कस करपा आनी ताजे फुडले स्टेप डिस्कस करपाक एक मिटींग सगळे जी समाज संघटना आसा OBCच्या अंडर वा SC, ST जी रिकॉग्नायज संघटना आसात तांचे अध्यक्ष, सेक्रेटरी, उपाध्यक्ष, सेंट्रल कमिटी, बाकीचे कोणी कार्यकर्ते, बाकीचे राजकीय नेते, MLAs, आमदार, ZP वा MP हे सगळे मेळून हाजेर एक विचार विनिमय करपा खातीर म्हणजे जो ह्या मुवमेंटाक जो कोण तेंको आसा तांचो सगळ्यांचो आदार घेवन हाजेर कसो उपाय काडपाचो आनी सरकाराक कशें तयार करपाचें की हे एडमिशन तांणी हे रिझर्वेशन तांणी दिवपाक जाय अशें. ताका लागून म्हापसा जे प्रगती संकूल आसा भंडारी समाजाचो हॉल आसा बोडगेश्वर देवळा कडेन थंय आयताराक 30 तारखेक 3 एक मिटींग आयोजीत केल्या आणि ताका हे सगळ्या संघटनेचे प्रतिनिधी हजर रावचे असो म्हाजो उलो आसा. वेळसावच्या नागरिकांनी आता RVNLचो दबाव कित्याक सोंसचो असो प्रश्न गोंयचो एकवटाचो संस्थापक वांगडी ऑरव्हिल डोराडो रॉड्रिग्स हाणें उबारला. वेळसाव हांगच्या खाजगी रेल्वे मालमत्तेचेर घुरी घालून ह्या जमनीचेर बांदकामाची सामुग्री आनी यंत्रां हाडून उडयल्यात. तशेंच गांवच्या लोकांनी आनी गोंयचो एकवट वांगड्यांनी रोयिल्लीं झाडां RVNL निर्दयपणान हुमटावन उडयतात असो आरोप ऑरव्हिल हांणी केला. ही झाडां रोवपा फाटलो उद्देश त्या वाठारांतल्यान वचपी रेल्वेचो आवाज आनी कोळशाचें प्रदूशण कमी करपा खातीर आसा. देखून RVNL अशे बेकायदेशीर रितीन जमनीचें अतिक्रमण खोपून घेवचें नात अशी शिडकावणी ऑरव्हिल हांणी ह्या वेळार केल्या. We are here in the most peaceful village of Welsam, and as can be seen, RVNL is here encroaching on private properties which are age-old, kept by our ancestors. Today they are making encroachment, dumping their material, construction material. Their construction machinery is sort of invading our areas. They are invading our areas, yes, you can see, with a big police force. I mean, what is this? Is this the way that we have to bow down to the pressures of the RVNL? Is this the way that we are subject to, the civilians? Why are we, the peaceful citizens of Welsam, subjected to such treatment? What wrong have we done? And this is, by the way, this is private property. The landlords are here agitating.
no land acquisition has been done in this area. तृणमूल काँग्रेस जरी गोंय विधानसभा वेंचणूक हारली तरी लेगीत पक्ष आपले काम गोंयांत सुरूच दवरतली. हांगच्या बायलांचे प्रश्न तशेंच रापणकारांचे प्रश्न सुटावे करपा खातीर तृणमूल काँग्रेस वावुरतली अशें विधान तृणमूल काँग्रेसीची फुडारी डॉक्टर काकुली घोष दस्तीदार हिणें केलां. भारतीय जनता पार्टी लोकशायेच्या तत्वाक म्हत्व दिना, भाजपाक लोकशायेक कसो रेस्पेद दिवप ताचो विसर पडला असोय आरोप डॉक्टर काकुली हांणी केला. When the people cast their vote, they have your agenda, your manifesto in mind. But after you get the vote, you change party means you are betraying the people. So that is where we had warned them that don't depend on the Congress candidates. But we've been blessed in particularly two areas, in two assembly segments. And we really hope that the people realize we stand by the people. We want to get full support from the people in the future, though there is no election right away, so that we can do much more work, developmental work, particularly in the area of women's empowerment. Women deserve much better than what they're getting here. The fishing community here deserves much better. And in the workforce of the population in general, we would actually promise 50%, that is equal participation of women's force in the working fields. भारतीय जनता पार्टी को अपना जो संविधान है, हमारा देश का जो संविधान है और हमारा जो लोकतंत्र है, इस पर कोई भरोसा भी नहीं और इस पर कोई श्रद्धा भी नहीं. वैसे भी संविधान को ये लोग नोच रहे हैं, दूसरे जगह में भी, सिर्फ गोवा में भी नहीं, दूसरे स्टेट्स में भी संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं, लोकतंत्र के खिलाफ काम कर रहे हैं. पॉलिटिकल पार्टी नया भी हो सकता है, पुराना भी हो सकता है, रीजनल भी हो सकता है, नेशनल भी हो सकता है, किसको बहुमत मिल सकता है, किसको नहीं. सभी सीट में तो कोई जीतेगा कोई हारेगा, लेकिन जो हारेगा अगर उसके खिलाफ हम उल्टा सीधा बात कहे, गलत बात कहे, तो उनका जो गलत सोच इसी को सामने लाता है कि इनको रिस्पेक्ट नहीं है दूसरों के ऊपर. जिसको दूसरों के ऊपर रिस्पेक्ट नहीं होता है उसको भी रिस्पेक्ट नहीं मिलता है आगे जाके. सैमीक शेती करून पौष्टिक आणि भलायकेक घटमूट दवरपी आहार दर एकल्यान घेत जाल्यार तांची भलायकी बरी उरतली अशें मत फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसाय हांणी व्यक्त केलां. ते ग्रीन क्लब आयोजीत केल्ल्या किचन गार्डन अँड कंपोस्टिंग ह्या कार्यावळींत मुखेल सोयरे म्हूण उलयताले. ह्या वेळार तांणी किचन गार्डनिंगाक पयलीं इतलेंच आयज लेगीत म्हत्व आसा अशें तांणी म्हटलें. So kitchen gardening, which is about recycling your kitchen waste and growing things which are edible or perhaps herbal, which is the history of kitchen gardening. So I think that appeals to all and everybody who wants to connect he or herself with the environment or with growing something which can be utilized as clean food without any preservatives would look at kitchen gardening as a real option. In the past, historically also, we have always been growing herbs in our backyard or even in the vases of our flat. I have been staying in the flat before. My mother used to have this ganyan, which is lemongrass. आमचो ताळो पडीत आसता उलोवन त्या खातीर गंजन बरें पडटा अशें एवरीबडी सेज. सो आय थिंक in keeping with this belief that we need to have a kitchen garden that effectively helps food, providing food and also connecting yourself to nature. कायद्याचे पालन करपी नागरिकांच्या सुरक्षे आणि हक्का खातीर नकारात्मक शक्ती आड खर कारवाय करप ही आमची जापसालदारकी जावन आसा. एक ल्हानशी खोटी बातमी पुराय देशांत खवदळ निर्माण करूंक शकता. कितेंय फॉरवर्ड करच्या पयलीं लोकांक विचार करपाक शिकोवचें पडटलें अशें मत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन उक्तायलें. शुक्रारा हरियाणा सूरजकुंड वाठारांत जाल्ल्या चिंतन शिबिरांत तो उलयतालो. देश के विरोध में जो ताकतें खड़ी हो रही है, जिस प्रकार हर चीज का उपयोग किया जा रहा है,
सामान्य नागरिक की सुरक्षा के लिए, लॉ अबाइडिंग सिटीज के अधिकारों के लिए ऐसी किसी भी नकारात्मक शक्तियों के खिलाफ कठोर से कठोर बर्ताव ही हमारी जिम्मेवारी है। कोई उदारता नहीं चल सकती है जी, क्योंकि आखिरकार जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, जो कानून को मानने वाला व्यक्ति है, वो कहां जाएगा भाई? हमारा काम है, और ऐसे 99% सिटीजन वही होते हैं जी, 1% का ही प्रॉब्लम होता है। हमें उन 99 को विश्वास दिलाने के लिए उन 1% के प्रति जरा भी उदारता बरतने की जरूरत नहीं है। साथियों, सोशल मीडिया की शक्ति को हमें काम करके क्या हो रहा है इतने मात्र से उसको आंकना नहीं चाहिए। एक छोटी सी फेक न्यूज पूरे देश में बड़ा बवाल खड़ा कर सकती है। हमें मालूम है आरक्षण की ऐसी अफवाह फैल गई, फेक न्यूज चल दिया, क्या कुछ नुकसान झेलना पड़ा था देश को। 6-8 घंटे के बाद जब पता चला तो सब शांत हो गए, लेकिन तब तक तो नुकसान बहुत हो चुका था। और इसलिए लोगों को हमें एजुकेट करते रहना पड़ेगा कि कोई भी चीज आती है उसको फॉरवर्ड करने से पहले 10 बार सोचो भाई। कोई भी चीज आती है उसको मानने से पहले जरा वेरीफाई करो, और सारे प्लेटफॉर्म पर वेरिफिकेशन की व्यवस्था होती है। आपको 1-2-10 जगह पे 8 चक्कर लगाओगे तो कुछ न कुछ नई वर्जन मिल जाएगा। ये हमें लोगों को एजुकेट करना होगा। हमें ऐसी फेक वर्ल्ड से ड्रिवन सोसाइटी, उसी से डरी हुई सोसाइटी, उसी से ड्राइव होने वाली सोसाइटी, इसके बीच में एक बहुत बड़ी शक्ती हमें खड़ी करनी होगी। वास्को शारांत जावपी सिग्नेचर प्रकल्पा जाग्यार बेकायदेशीर नर्सरी घालपाक मुरगांव नगरपालिकेन मान्यताय दिल्या। देखून मुरगांव नगरपालिकेचेर समाज वावुरपी परशुराम सोनुल्लेकर हांणी राग उक्तायला। समाज वावुरप्यान आनी बिगर संस्कारी संस्थेन कागाळ केल्यारूच पालिका कारवाय करता अशें ताचें म्हणणें। पाडी केपें तालुक्यांत आशिल्लें महावीर सरकारी विद्यालय धोकादायक परिस्थितींत आसा। ही शाळा बांदून 35 वर्सां जालीं। आतां ही शाळा कोसळपाच्या स्थितींत आयल्या, तरी सरकार ह्या विद्यालया कडेन लक्ष दिना। ह्या विद्यालयांत 230 विद्यार्थी शिक्षण घेतात। फाटलीं 35 वर्सां ह्या विद्यालयाची दुरुस्ती करूंक ना। विद्यालयाच्यो वणटी कोसळपाच्या स्थितींत आसात। तशेंच शौचालयाची दारां लेगीत मोडल्यात। पावसाच्या दिसांनी तर उदक गळून वर्गांत येता अशी कागाळ विद्यार्थी आनी शिक्षक करतना दिसून येता। तशेंच पीटीएच्या अध्यक्षान ह्या विद्यालयाच्या इमारतीची कागाळ सरकाराक केल्ली, पूण आयज मेरेन ह्या विद्यालयाची पळोवणी केली ना अशें पीटीएच्या अध्यक्षाचें म्हणणें। सरकारान ह्या विद्यालया कडेन लक्ष दिवन ह्या विद्यालयाचें नूतनीकरण करचें अशी मागणी पालक आनी शिक्षकांनी केल्या। हांव आयज आसा बारशे पाडी हांगा, आनी म्हाजे फाटल्यान पळोवंक शकता ते महावीर गव्हर्मेंट हायस्कूल आसा। आनी हे स्कुलाची जी आमी पयलीं पळयल्या की स्कुलाक केपें सांगे तालुक्याक की स्कुलांक भुरग्यांक शिकपाक फॅसिलिटी सारकी ना म्हणून, पूण आयज आमी हेय स्कुला येवन पळयलें की ह्या स्कुलाची जी परिस्थिती आसा त्या स्कुलाची आनी बिकट आसा। कारण हे स्कुलाची टॉयलेटी आसा जावं सिलींग आसा, या जे लोखणाची कितें वस्तू आसा ते एकदम खराब परिस्थितीन आसात। टॉयलेटीक जेन्ना चेडवांच्या या चेड्याच्या दोनूय टॉयलेटीक सद्या दारां ना सारकी, प्लस दारांक बुराक पडलेले आसा, आनी ती सिलींग आसा ती कोसळपाच्या बेतान आसा, आनी ती केन्नाय कोसळूंक शकता। जे पीटीएचे जे मेंबर आसा तेंचें म्हणणें आहा की हे एक 35 वर्सां जालीं हे स्कुलाक बांदल्या, तेजें ना मेंटेनन्स केला ना तेका नवें बांदपाचें प्राधान केलां, पूण तेंची मागणी आसा की हे स्कुलाक जाता तितले बेगीन ताका मेंटेनन्स करचें, हे स्कुलाचें मेंटेनन्स करचें, प्लस जे कितें वायट घडचे पयलीं हे स्कुलाक समज मेंटेनन्स केलें जाल्यार कोणाचो तरी जीव वाचतलो अशें तेंचें म्हणणें आसा। आनी तशेंच भितर क्लासरुमाक पळयलें की बेंच सारके ना, तशी सिलींग काळी पडलेली आसा, अशी खूब ह्या स्कुलाची परिस्थिती जी आसा ती बिकट आसा। 2 नोव्हेंबर
हो ऑल सोल्स डे म्हूण मनयतात. ह्या दिसा क्रिस्तांव भाव आपल्या प्रिय व्यक्तीच्या थडग्याक भेट दिवन मेणवाती पेटोवन तांकां याद करतात. ताचे थडगे नितळ करून फुलांनी सजयतात. सध्या सांतिनेज सिमेत्रीत महापालिकेच्या कामगारां कडल्यान नितळ करपाचें काम आनी पेंट मारपाचें काम नेटान सुरू आसा. तशेंच कांय लोक येवन सिमेत्रीत आपल्या प्रियजनाच्या थडग्यांची नितळसाण करून पेंट मारतना दिश्टी पडटात. गोमंतक टुडे हें बुलेटीन हांगा सोंपता. आतां रोखडोच गौरीश तुमच्या मुखार घेवन येतलो आवाज गोंयचो हें बुलेटीन. हांव सांजवी तुमचो निरोप घेता आनी खंय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.